बेकायदेशीर रेंव काडप्यांच्या आड न्यायालयान गोंय सरकारान चपराक दिल्ल्या 35 होडयो मोडून उडवल्यात. सुरवात केल्या गोंयान व्हड प्रमाणात वेगवेगळ्या वाठारांनी बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा. रेंव वेवसायाचेर कारवाय करची असो आदेश न्यायालयान दिल्लो. हे खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कारवाय करून सावड्डेच्या 28 होडयो आनी आमोण्या न्हंयतल्यो 7 होडयो जप्त केल्यो आनी आतां ती होडयो मोडून उडोवपाच्या कामाक सुरवात केली.